at the border of Sholi Manna and Asagaon. Here, पहिले to inaugurate the work of beautification of this work, costing rupees 55 lakhs. आणि या सोहळ्यार हा आमच्यामध्ये आमचं PWD रोड्स येई संदीप, आमचे महिला प्रेसिडेंट ऑफ शोली कॉन्स्टिट्युएन्सी बाय लता परब, आमचो युवा प्रेसिडेंट बाब विनय, आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हा बाब पंडित, ग्रामर प्रेझेंट हियर प्रेस मिडिया. म्हाका खबर आहा हांगा सगळे ते आमचे ट्रॅफिक रावतले ता लावन दिवपाक. जेन्ना बांद बी आहली तेन्ना सगळे लोकांचो हुस्को आहलो की इट वॉज गिवींग अ रॉंग सिग्नल स्पेशली टू द टुरिस्ट. आनी हे स्पेशली आमी मागीर वान बी आहलो तो बंद केलो आनी आतां आमी हे ब्युटिफाय करतात. स्पेशली हे स्लोपाची आख्खी माती येवन रस्त्यार आसता. एवरी रेन्स पावस जाता तेन्ना हांगा सगळे माती जेवता रस्त्यार येता आनी लिड्स टू एक्सिडंट. हांगा रिटेनिंग वॉल जातले आनी त्या वाटेन ब्युटिफाय जातले. वी वील एक्सटेंड अ लिटल बीट ऑल्सो. सो आय रिक्वेस्ट ऑल द commuters especially to be aware when we are doing this work. आणि बाब संदीपाक देव बरें करूं म्हणटा एवरीवन. आनी आयच्या दिसा आमी 5 कामां इनॉग्रेट केल्या. पयले म्हणटा ते हॉट मिक्सिंग ऑफ वेरियस रोड्स इन बेल्ला काणका कॉस्टिंग विथ गटर्स एंड क्रॉस ड्रेन कॉस्टिंग रुपीज मोर देन 4 crores दोनूय सगळे रस्ते हॉट मिक्स करपाचे. सेकेंड आमची भाज्यांतली मोसुंडी रिपेर अँड रेनोवेशन ऑफ दॅट प्लेस फ्रॉम RDA कॉस्टिंग रुपीज 19 lakhs. हे तिसरें काम आमच्या PWD PWD डिपार्टमेंटांतल्यान ब्युटिफिकेशन ऑफ दीस सोनारकेंड प्लेस कॉस्टिंग रुपीज 55 lakhs. आनी MLA LED फंडाचे 2 कामां आमी आतां होशेलान इनॉग्रेट करता. सो आय रियली थँक द प्रेस मिडिया आनी तुमी सगळे. आमचो एक्स मेंबर राजेश आसा गांवचो हांगा आहा. आय थँक यू ऑल्सो फॉर कमिंग एंड गॉड ब्लेस. थँक यू.